पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार पेडण्यां तालुक्यान इब्रामपूर, अणकणे, कुटवळ हे जे भागान पूर आयिल्ले आणि खुबशे लोकांचे लुकसाण जाल्ले ते लोकांची मागणी आसा खंय तरी सरकारान तांकां बेगिनात बेगीन मदत करचे। त्या शेतकऱ्यां कडेन आनीक खंयचेच साधन ना की तांकां पोट भरपा खातीर। त्या खातीर सरकारान खंय तरी बेगिनात बेगीन लक्ष घालचें, कारण तांकां गेल्या वर्साचे सुद्दां जे लुकसाण भरपाई जी मेळपाक जाय आशिल्ले ते आजून मेळलेले ना। त्या खातीर सरकारान बेगिनात बेगीन तांकां मदत करचे अशें सगळे शेतकरी आणि गांवांतल्या लोकांनी मागणी केल्लेली आसा। प्रवीण आर्लेकर हांणी कोरगांव हांगा वायफाय सर्वीस स्टार्ट केल्लेले आसात। जे स्टुडंट्सांक ऑनलायन एज्युकेशन घेवपा खातीर खूब प्रॉब्लम जाय आशिल्ले तेंच्या खातीर त्यांनी आपली एक मदत म्हणून कोरगांव हांगा तेंच्यांनी वायफाय सेवा सुरू केलेली आसा। त्याच बरोबर सकाळी तांच्यांनी विरनोडा हांगा जे रस्त्यार खड्डे पडलेले थंयसर बाबूचो पुतळो करून तेंच्यांनी दहन केल्लेलें आसा आणि विकास कांयच करूंक ना अशें खुबशे तेंच्यांनी बाबू आजगांवकर हांचेर तेंणी आरोप केल्लेले आसात। त्याच बरोबर सध्या कर्फ्यूचें पालन पेडण्या वाठारांत करीत आसात। खंय तरी गर्दी सुद्दां वाडपाक लागलेली आसा हळू हळू आणि त्याच बरोबर जे वादळा खातीर खुबशे लोकांचे खूब लुकसाण जाल्लेले आसात। सरकारान खंय तरी तांकां मदत करची खूब गरज आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मणी।